म्हजें नांव आनंद विनायक उपाध्याय। हांव आर्ला केरी हांगा आमच्या घरान हो गणपती हांगा पुजेक लायिल्लो आसा। म्हजे बाबा जे आशिल्ले म्हजे वडील ते इको फ्रेंडली डेकोरेशन म्हणजे मकर सजावटीचेर भर दिताले। तेणे एका वेळार आपल्या केळी पासून ताजे गबे काडून एक सुंदर असो ताजमहाल केल्लो आनी तांचे कडल्यान आमी प्रोत्साहन घेवन फुडें कितें अशें थोड्या कमी प्रमाणांत आमी करीत आसा। आसतलें हातून वेगवेगळे रंग सुद्दां हांगा प्रत्येक जे हे आयटम केल्या तातूंत वेगवेगळे रंग ते पळोवपाक दिसता। तर तो आयटम वापरून जर एक सुंदर अशें मकर तयार करपाक जमता आसत जाल्यार ताचो प्रयत्न जावचो ह्या दृश्टीन आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न केलो आनी तातूंतल्यान हें सफल जाल्लें आसा। ह्यो पोवल्यो म्हणजे सुरवातीक कितें जालें की आमी एक देवूळच करचें अशें मनान विचार आयले। ताका लागून छप्पर स्ट्रक्चर उबें केलें तयार केलें सकलूच। हें वयर जें तुमकां स्ट्रक्चर दिसता हें सकल ताची पयली स्ट्रक्चराची मांडावळ केली आनी ताका लावपा खातीर नळे कशें सोदप जाल्यार पोवल्यो हे पयलीं विचार केल्लो जाल्यार त्यो पोवल्यो हांवें चडशे म्हाज्या फ्रेंडांक आनी कोणाक सांगलें सोयऱ्यांक बी की म्हाका पोवल्यो जाय। तर पोवल्यो कसल्यो जाय तर सुक्यो पोवल्यो जाय म्हणजे आतां ज्यो कुळागरांत आतां ज्यो पडलेल्यो आसता ताज्यो पोवल्यो त्यो काळ्यो जाल्ल्यो आसता म्हणजे पावसाक लागून ताचेर बुरशी आयिल्ली आसता आनी त्यो पोवल्यो ज्यो आसा त्यो सुंदर अश्यो दिसनात। हो जो स्वच्छ आतां तुमच्या मुखार जे धवे फुल्ल अशे रंग दिसतात पोवल्यांक हे जर अशा प्रकारची जर पोवली जायत जाल्यार ती पयली मे म्हयन्यान सुकयल्ली आसपाक जाय एप्रील मे म्हयन्यान आनी तेन्ना जी सुकयल्ली पोवली आसता तांकांच हो स्वच्छ रंग नैसर्गीक रंग आमकां पळोवपाक मेळटा। ह्यो पोवल्यो हांवें सोदपाचो प्रयत्न केलो आनी ह्या प्रयत्नांतल्यान म्हाका यश आयलें की आमचो एक पंचाक म्हटलेलो त्या पंचान म्हटलें की आमच्या पंचायतीन पोवल्यांच्यो डीश करपाच्यो मशिनरी आसा आनी ताजेर काही हे क्लब ग्रूप जे आसा ग्रुप्स बैलांचे ते एक दोन ग्रुप्स थंय ते पोवल्यांचे डिशीस आनी प्लेट्स करता तांचे कडेन तुका उपलब्ध जावं शकता आनी तातूंतल्यान म्हाका तांचे कडल्यान हे पोवल्यो उपलब्ध जाल्यो। आमकां हें सादारण म्हणजे एक 20-25 दिसां फाटीं आमी हेका सुरवात केली आनी पयलीं छप्पर केलें। तें छप्पर सकलूच आशिल्लें जमनीर। हे सगळें छप्पर आमी सगळ्यांनी मेळून हांव भाव म्हजो बाकीची आमची घरांतलीं भुरगीं हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून छप्पर केलें आनी मागीर फाटल्या आठवड्याक वयर चडोवन बाकीचें जें डेकोरेशन आसा तें मागीर फुडें आमी हळू हळू करून सगळ्यांनी मेळून केलें। चडांत चड पर्यावरण पूरक मकर आसचें हाजेर आमचो भर आसतलो। कितें आसा की हातूंतल्यान आनी एक म्हाका लक्षांत आयलें की आमी जेन्ना हें सगळें मेळून मोठें कितें तरी करता तेन्ना सगळे आमी एकठांय येता। एक म्हाजो भाव म्हापशां रावता तोय बी फाटल्या आयतारा मुद्दाम आयलो आनी आपलो चडांत चड वेळ दिवन बरेचशे कटिंग्स जे आसा तुमकां दिसता हे कटिंग्स तेणें करून दिल्लें आसा आनी तेज्यो आयडिया म्हाज्या दुसऱ्या भावाच्यो बाकीच्या भुरग्यांच्यो आनी तेच बरोबर शेजारी सुद्दां जेन्ना येता आनी पळयता बाबा कितें तरी चल्लां वेगळें तेन्ना तोय बी आयडिया दिता आनी तातूंतल्यान एक वेगळीच कितें तरी आकृती तयार जाता ती लोकांक आवडटा अशी। आनी तशी तुमच्या मुखार आतां पळोवपाक मेळटलें पळय हांगा कासव आसा तो हुंदीर आसा अशे वेगवेगळे आयटम्स आमी करपाक हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी तो लोकांक खरोच सुंदर आवडलो अशें लोक सांगून गेल्या।